सध्या which is under Goa Direction of Shacks Temporary Structure on Public Beaches Regulation and Control Ordinance 2023 through our Tourism Department. आतापर्यंत शॅक्स आणि टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जे बिचाचेर घालताले ताका TCP लागनाशिल्ले किंवा ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स लागनाशिल्ले वेरियस प्रॉब्लेम्स ताका येवपाक आसा. हे सगळे रेग्युलरायज करपा खातीर आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तांकां परमिशन दितले आणि जी एक्चुअली एस्पेक्ट म्हणजे शॅक्स आसा ताकाय बी ताका नॉट TCP आणि तेजे स्ट्रक्चर आणि एक ठरल्या प्रमाणे त्या तातूंत आनी लोकेशन सुद्दां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ताका तो ठरवून दिल्लो तेजी लोकेशन आसता म्हणजे एनवायरमेंट आणि टुरिजम डिपार्टमेंट हातूंत क्लियर कट मेन्शन केला ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स लागचें ना किंवा ताका TCPचे एप्रुवल लागचें ना शॅक्स आनी हेका घालपाक. ह्या खातीर आमी वी आर कमिंग अप विथ द ऑर्डिनन्स फॉर एक्झिस्टिंग ऑल्सो आणि फ्युचर ऑल्सो बीइंग अ टुरिस्टिक स्टेट अशा पद्धतीची टाइम टू टाइम आम्ही त्यांना नवीन शॅक्सांक परमिशन दिता किंवा नवीन एक आमच्या पॉलिसीच्या प्रमाणे जे दिता ताच्या खातीर द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स स्ट्रोक टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑन पब्लिक बीचेस रेग्युलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनन्स 2023. Yeah, this involvement is of the tourism and environment department. Permanent structure. It is not a permanent structure. It is totally temporary structure. सध्या लागा सध्या जे आशिल्ले पयली म्हणजे ताका एप्रुवल घेताले पण ताका परत पंचायतीन अगेन इट इज नॉट अ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दॅट क्रिएट्स अ मोर प्रॉब्लेम. आता पंचायती हे टेम्पररी स्ट्रक्चर एका त्यांचो बिझनेस परमिशनाक लागतले पण नॉट फॉर द स्ट्रक्चर ट्रेडा खातीर लागतले.